गोंयान फाटले दिसांनी कॅश फॉर जॉब स्कॅम गाजलो, नॅशनल लेवलाचेर सुद्धा भरपूर गाजलो आणि आमकां सगळे गोंयकारांक खबर आशिल्ले पूजा नायक जर जॉबांक पैसे घेता जाल्यार ते कोणाच्या आधारे घेता। आता हांव सुद्धा कोणाकूय एक जॉबाक पैसे दितले जाल्यार ताजे फाटल्यान गॉडफादर कोण नासतना हांव त्या मनशाक कित्याक दितले, आमचे कडेन कित्याक कोण येना। आमकां गोंयकारांक दुबाव आशिल्लो 101% त्या पूजा नायकाचो गॉडफादर कोण तरी आसतलो। पण पोलिसांनी कितें सांगले की पूजा नायकान पैसे घेतले, ते तांची फसवणूक केली, हाज्या फाटल्यान खंयचोच मिनिस्टर खंयचोच ऑफिसर इन्वॉल्व ना आणि ते पॅक केले। ओपोजिशन सदांच म्हणटाले हे बारीक बारीक नुस्तें धरचे वाटेचे व्हडले विसवण व्हडली चोणकुलां धरात आसात आणि आज स्वता पूजा नायकान नाव घेवन सांगले की हे कॅश फॉर जॉब आपूण पळय कॅश घेताले हे सुदीन ढवळीकराच्या डिपार्टमेंटान किंवा सुदीन ढवळीकराकडे दिताले, ताजो ऑफिसर उत्तम पार्सेकराकडे दिताले आणि IAS ऑफिसर निखिल देसाईक दिताले। आज इतले जेन्ना ते डडडडीत सांगता सरकार न्हिदला, पोलीस डिपार्टमेंट न्हिदला, हे जर खंयच्या ऑपोजिशन एमएलएचे जर कितें मातशे कुस्कूट आशिल्ले न्ही 2 वरां भितर ताका अरेस्ट करून ताची आमदारकी काढून ताका भितर उडयतले आशिल्ले। मागीर बीजेपी सरकार जे सदांच सांगता गोर गरिबांचे सरकार, आमी युथाक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक सोदता, हेच ते पैसे कॅश फॉर जॉब पैसे घेऊन विकपी जॉब सरकार। जेन्ना तुम्ही PWD मिनिस्टर निलेश काब्रालाचे खाते काढपाक शकता, गोविंद गावडेचे खाते काढपाक शकता, आज जेन्ना डडडडीत पूजा नायक सुधीर ढवळीकराचेर आरोप करता ताजे खाते कित्याक काढून घेवचे न्ही। हांव प्रमोद सावंत सरकाराक सांगता, प्रमोद सावंत सीएमाक सांगता, फेर हे जर इन्व्हेस्टिगेशन करतले जाल्यार सुदीन ढवळीकराचे खाते काढून घेयात आणि इन्क्वायरी घालात। कित्याक आज जे पळय यूथ आसा शिक्षण भरपूर घेतला पण ते बेकार आसा, आवय बापायक तांचे हाय दिसता कित्याक आज प्रत्येक एक MTS आणि एक पिवनाच्या पोस्टाक आवय बापायक पैसे दिवचे पडटात। आणि हांव दामू नाईक सांगता, तू जो पळय बीजेपीचो प्रेसिडेंट काँग्रेसीन केले म्हणून सांगता, आज आरोप तुझ्या सरकाराचेर जाता। तुझे कितें म्हणणे आसा, आज जे यूथ आसा हांकां पैसे दिवन जॉब घेवचे पडटा। आज पूजा नायकान डायरेक्ट आरोप केल्लो आसा आणि ते आता कित्याक उलयले जाणा, कित्याक आज जे ताणे पैसे दिल्ले हाजे पयलीं ताणे पैसे घेवन जॉब दिले, आज ताणे पैसे घेतिल्ले आसा तांकां जॉब मेळुना पळय, ते लोक ताजे दारार येवन पैसे मागतात, ताका जीव दिवपाची पाळी आयल्या म्हणून ताणे आज तोंड उगडलें। हा सरकार कोणा बरोबर आसा तो कळटलो। हे ढवळीकाराक प्रोटेक्ट करता का आज जे ऋणकारी जाणी बाबड्यांनी खरेच पैसे दिल्या हांचे पैसे बुडल्या हांचे बरोबर सरकार रावता। जे यूथ बाबडे जांकां सवय दिसता की आपूण गरीब आसा, शिक्षण घेवन आपल्याक जॉबाक पैसे दिवचे पडटा, हांकां देख दाखयता की अशे जॉब फॉर स्कॅम जाय जाल्यार ते मिनिस्टराक काडटा। हे प्रमोद सावंत दाखयता जाल्यार पळोवया। आणि आमी प्रमोद सावंत सरकाराक सांगता की हो सुदीन ढवळीकर आसा पळय हाजेर पयलीं जेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्नाय RTOच्या पोस्टां खातीर आरोप जालो पण तेन्ना काय प्रूफ नाशिल्लें, पण जेन्ना आज पूजा नायक डडडडीत सांगता तेन्ना हांव सीएमाक सांगता, हांव बीजेपी पार्टीचे प्रेसिडेंटाक सांगता, ताजे खाते काढून घेयात आणि इन्व्हेस्टिगेशन करात।